हांगासर भितर कदेलां आसात तशेंच भितर हांगासर सायडीन जागो आसा जे कोण भायर आसात कोण उबी रावल्यांत तुमी दय करून बसचें आनी बसुल्ल्यांनी मोदें जागो सोडनासतना सायडीन जागो सोडा मागीर आयिल्ल्यांक बसूंक सुलाब जाता. आदल्या ब्रेस्तरा हांवें तुमकां तिळशिल्लें की ह्या वर्सा देवान आमकां 6 जण दियोकोनू फावो जाल्यात आनी आज ते आमचे संगी आसात आनी फाल्यांच्या दिसा हांगा तावन तांकां मेरलेल्या जाग्याक ते मिसांव वावरा खातीर वेतात आनी आयचें हें बाळूक जेजूचें नोवेनाचें मीस धन्य देवाक अर्गां जावन तीं भेटयतात. तांचे सांगाता आमी मेळया ह्या दियोकना खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया प्रत्येक जावन ह्या पुनशेतान तांणी दिल्ल्या सेवे खातीर आनी मुखार न्हय मात्र कर्मेलीत वडदीक आख्या पवित्र सभेक तांणी दिंक वेच्या सेवे खातीर सगळां आमी उबी रावया. तांकां प्रधान याजक सोवे ह्या पवित्र आल्तरेक प्रवेश गिता मुखांतर स्वागत करया. Utang hiksam tumliang Bapa bitung berita Beti susi kutyang hikai samuna Berkang kitang timpuni surwuni alu Sanggata melon ciutang sergi cijewa benda sergi Bapa benda Survundara Vanda Parakrita Vanda Triyetiva Vanda Surki Bapa Vanda Survundara Vanda Triyetiva बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. बाळका जेजू थंय भोव मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी सदांवत कितेंय करता जाल्यार ताका एक उद्देश आसता. थोड्यो संगती आमी सवये प्रमाणे करता पूण जायत्यो संगती आमी एक उद्देश आसून करता. जर आमी एक उद्देश आसून करता तर जाल्यार देव आपलें काम कितल्या चड मापाच्या उद्देशान करिनाये आनी ह्या खातीर सगळ्या सृश्टेचो कुरव जावन मनशाक देवान रचला आसता आमच्या जिविताक एक उद्देश आसा आनी तो उद्देश आमी केदळा समजता आनी त्या प्रमाणे जियेता तेन्ना आमचें जिवीत भोव सोबीत शाबीत शांती समाधानाचें जाता. आज प्रत्येक जावन हो उद्देश समजून जियोंक आमकां आपोवणें आसतना ह्या 6 जाणां भावांनी देवाच्या त्या लाक्षिल्या उल्याक पाळो दिवन ताच्या हाजरेक साक्षीद आमकां आपणाक आमी समर्पिलां. हें समर्पण त्या देवाक खंडीत जावन ह्या संवसारांत साक्षी जावन जियोंक तांकां अवकाश आपोवणें आसतना तें समर्पक रितीन जियोंक तांकां आदार दिव म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखार आमी मागया. तशेंच आयचो सांत अंत्योकोस इनास आमी सुमेस्त बसत विनंती करूं. हें बलिदान भेटयतना वळखून घेवया. साहित्यपटी आमच्या खुशे प्रमाणे आमी जियेल्या म्हणलें सत वळखुया. देवाची खुशी कितें देवाचें प्लॅन कितें आमच्या जिविताक तें आमी समजूंक प्रयत्न करूं ना. थोडे पटी ताचे पयस गेल्या म्हणल्यार सत वळखून खालतेपणी सांगता म्हणया हांव पातकेय सरपुदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भावां भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somyaka kuke, somyaka kuke, Krista ka kuke, Krista ka kuke, somyaka kuke. प्रार्थोया. ह्या मिसाची ते सवा जायतीं त्या सवांगा आसात ह्या मिसाची सोम्या मुखार दवरया. तशेंच जर एकले आमच्यो विनवण्यो ताचे मुखार दवरया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगान जळते अंत्योकाच्या बगेवन तो इनासाचें काळीज रक्ताचो निमाणो थेंबो वारोवन मोगाची वर्ती व्हडली रुजवात दिवंक लासतले. ताच्या मोगाचें जैत आयच्या दिसा संतोसान आनी अभिमानान आमी संभ्रमता आनी तोच मोग आमच्याय काळजांनी दिसान दीस वाडय म्हूण मागता. अशें संवसारांतल्या अडकळी आनी दगदवण्या मोदें जेजूको साक्ष दिवचे अत्रेग आमचे भितर वाडत वचूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सां पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्राचो आराम. भावार्थान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतेल्या देवाच्या लोकांक त्याच देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्ताचोवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी बागेवन आनी कतावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विंचल्यांत. आमचे वयर ताका आशिल्ल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशें पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभशें केल्ल्या कृपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन. क्रिस्ताच्या मोगान क्रिस्ताच्या मोरणा वरवीं आमच्या पातकाचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां. आमकां सडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगूं. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्ता थंय जारी करूंक सुरवेर केल्लें तें योजनेचे गुटू ताणें आमकां आतां कळीत केलां. निर्मिल्लो काळ येतच सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर्व वस्तू क्रिस्ता थंय एकवटाक हाडच्यो हिस्स ताची येवचन. देवाचें उतार हें.
देवाचे उदक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या पुराण आपली सर्व कळीत केल्या सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यात विचित्रा ताच्या उजव्या हातान आनी पवित पावल्या जैत ताणें आपणायला सर्वेस्परान आपली सर्व कळीत केल्या सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या जनंगा हुजीर आपली निताणे उगडल्या इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला सर्वेस्परान आपली सर्व कळीत केल्या प्रितुमेर शेकान शेक असलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या सर्व भुनिवास्यानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा उल्हासान गीता गाऊन ताका हरसिया सर्वेस्परान आपली सर्व कळीत केल्या सर्वेस्परान आपली सर्व कळीत केल्या हालेलुया 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 हांव स्वाट हांव सत आनी हांव जिवीत म्हणटा सौमी मोचे मरिफात केल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी जेजू धर्मशास्त्र्यांक म्हणालो हाय तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारिल्ल्या प्रवाद्यांचे पोंड तुमी बांदतात अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमकां पुरतें मानता पूण म्हूण तुमी रुजवा दितात कित्याक तांणी तांकां जिवेशी मारलें आनी तुमी तांचे पोंड बांदतात हे पासोतूस देवाचे जनवायेन अशें सांगलें आसा
हांवें धाडिल्ल्या प्रवाद्या आनी दमदुता मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले. संवसाराचे रचनेतावन वारयल्लें सौर प्रवादींचे रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तातावन वेदी आनी पवित्र स्नाना मदें जिवेशी मारल्या जाकारीच्या रक्ता पर्यंत हे संततीचेर बेसतले. सतत हांव तुमकां सांगतां, त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जायजच पडटलें. हाय तुमकां शास्त्रियानो, जणवायेच्या घराची सावी तुमी काण दवरल्या. तुमी जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितल्यांक तुमी सोडले ना. जेजू थंय तावन भायर सरून वेतस शास्त्री आनी फरिजेव ताचेर कठीण विरोध जाले. सभार संगती विशयान ताका उपराटी सवालां घालन ताच्याच उलोवण्यान ताका समटावन घालूंक कांय पुणी मेळटा गे म्हूण ते पास मांडून आसले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. योलो योलो मोगाच्यानो तुमी समेस्तांनी ह्या प्रत्येक जावन तरणाट्यांनी हो शब्द खंडीत आयकला. योलो YOLO म्हळ्यार यू ओनली लिव वन्स. आमच्या इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप वा फेसबुकार आमी वापरचो हो शब्द आमच्या आधुनीक जिणेचें एक फिलॉसॉफी जावन आसा. आमकां मेळिल्लें एकच जिवीत देखून बेस्ट रितीन जियेचे म्हणटली आशा आमकां समेस्तांक. जिणी आखेर जावच्या पयलेंच संपूर्ण रितीन टू द फुलेस्ट मजा मान जिवन संवसाराच्या विविध गांवांनी भोंवन नमुन्याची खाणां खावन संपूर्ण रितीन एक बरें एक्सपिरियन्स मेळूंक आमी समेस्तां आशेता. कित्याक म्हळ्यार योलो यू ओनली लिव वन्स. तरी एक प्रॉब्लेम आसा. आमचें लिस्ट लांब आसा तरी आमचें जिवीत भोव मोठवें. वखदां आनी मेडिकल तंत्रज्ञाना वरवीं प्रगती जावन आमची आवक इल्ली वाडल्या तरी आमच्या बकेट लिस्टीर टीक घालूंक आनीक मुस्त बॉक्स खाली उरल्यात. लिव लायफ किंग सायज करूंक देवा आनीक इल्ली आवकी आवद दी म्हूण आमी मागून आसा. तरी मोगाच्यानो सुमार 2000 वर्सां आदीं एक भाग्यवंत बिस्प जियेलो. आज पवित्र सभा ताचें स्मरण करता. मत्तिराचें मरण ताका फावो जालें तरी संतोशान तो सोम्या खातीर मेलो. ताका ही जिणी एकच लाभली. ताच्या लिस्टीर आसलें सर ताणें पोंताक पाविलें आनी ह्या संवसारांत जियोंक दुसरो कसलोच उद्देश ताका नासलो. देखून अंतियोकाच्या गांवांत रोम गांवाक सोजे ताका जिवेशी मारूंक आपूण व्हरता आसतना तो ताच्या भावाती लोकांक 7 कागदां बरयता. रोमांत आसलेल्या आपल्या भावाती लोकांक एक कागद बरोवन तो अशें म्हणटा, म्हाका तुमी एक उपकार करूंक जाय. म्हज्या मरणांतावन बाचावाय मेळोवंक तुमी प्रयत्न करूं नजो आनी म्हाका सुटका मेळोवंक तुमी मागूंक नजो. भगार देवाक एक करो बली जावंक तुमी मागूंक जाय. अशें मत्तीर तो मेलो तरी किंग सायज जिणी तो जियेलो. कित्याक ताच्या लिस्टीर आसलें एकच एक विशय, क्रिस्ताचो खरो मोग करचो. हो जावन आसा सा अंतियोकाचो सा इनास, एक मत्तीर, एक बिस्प आनी एक उत्तम देवशास्त्री. तर मोगाच्यानो हे कुशीन आमी दादोसकायेची जिणी जियो देवा लागीं लांब आवक मागता आनी अनेक कुशीन अंतियोकाचो सा इनास कुशीन मरूंक तयार आसा. कसलो तर व्यत्यास आमचे मदें आनी सा इनासा मदें? व्यत्यास इतलोच, सा इनास ज्या उद्देशा खातीर ताका रचल्लो त्याच उद्देशा खातीर तो जियेलो. सेंट इग्नेशियस लिव्ड as he was destined to live. ह्या संवसारान आमकां सोमेस्तांक एका उद्देशा खातीर रचला.
आनी तो उद्देश जावन आसा देवाचो खरो मोग करचो. ल्हान भुरगीं आसतना आमी सोमेस्तांनी दोतोरच्या क्लासीन शिकल्या देवान कित्याक आमकां रचलो, कित्याक आमकां रचलो? ताचो मोग करूंक, ताका जाणा जावंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत सासणीक जिवीत जियोंक. ह्या संवसारांत आमी जियेता जाल्यार देवाचो मोग करचो आमच्या जिणेचो एक प्रमुख उद्देश जावन आसा. आनी ह्या उद्देशार अवलंबून हेर उद्देश आमी पाळटा. जावंक पुरो विविध बेसांनी, वृत्त्येंत वा आमच्या दिसपट्ट्या कामांनी वा आमच्या कुटुंबांनी एक आवय जावन, एक बापय जावन, वडिलां जावन, फ्रेंड्स जावन आमी सेवा केल्ल्यान क्रिस्ताचो मोग करचो उद्देश आमच्या काळजांत दवरून आमी हेर उद्देश पाळटा. आनी हे उद्देश पाळ्ळ्या द्वारे आमच्या जिविताक आनंद आनी संतोष भोगता. देवाचो मोग प्रमुख उद्देश जावन आसा आमच्या जिणेचो. देखून जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत देवाक आमी भायर काडटा तेन्ना आमच्या जिविताक कसलोच अर्थ लाभना. आनी जेन्ना आमच्या जिविताक कसलोच अर्थ लाभना तेन्ना आमी आसपाल्या आशा भाशा जावनच्या संगतींतय संतोष पावोवंक पेसारता. ह्या पासून एक किंग सायज जिवीत जिवंक आनी आमच्या जिविताचो उद्देश सांबाळूंक भोव गरजेचें. आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकल्या बरी सांव पौल भोव सुबेज उतरांनी देवान आमकां निर्मिल्ल्या उद्देशा विशीं सांगता. तो म्हणटा, देवा समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराच्या स्थापना आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यात. क्रिस्तांतय संवसाराच्या स्थापना आदींच ताणें आमकां विंचल्यात. आनी मुखार सरून तो म्हणटा, आमचे वयर ताका आसल्या मोगा पासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायचे पयलेंच नेमल्यात. होच जावन आसा आमी ह्या संवसारांत जियोंक देवाचें मूळ योजन. तर मोगाचे न्हू, एक सवाल आमच्या मतींत उपजाता. ह्या आमच्या जिवितांत खुशाल बरीत जिवीत जियोवचें सुगी आमच्या लिस्टार आसल्या साबार विशयांक शेवटाक पावोवचें सुगी खंडीत न्ही. सारकें वा सूख म्हूण आमी समजचें तर ह्या जिविताचें प्रेरण कसलें म्हूण आमी समजूंक जाय. आसपाल्या मरूंकूच आसा न्ही म्हणल्यार नकारात्मक प्रेरणान खावन पिवन गम्मत मान जियेल्यार आमच्या जिविताक कसलेंच अर्थ लाभना. आमचें जिवीत अर्थरहीत जाता. आ लायफ बिकम्स मिनिंगलेस, इट बिकम्स एब्सर्ड. पूण जेन्ना एका बऱ्या प्रेरणान पाशा जावन त्या जिविताक वा समतीक अवलंबून न्ही बागा सस्नीक जावन आसच्या देवाचेर पातयेवन आमी जियेता तेन्ना आमच्या जिविताक एक खरो अर्थ लाभता. देखून सागोस्तीन म्हणटा, देवाचो मोग कर आनी देवाच्या मोगा खातीर हेर सांगतीचो मोग कर. लव गॉड फर्स्ट अँड लव अदर थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गॉड. देखून मोगाचे न्हू, फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता, देवा ते मात्र आमी सर संगती संतोशान करूंक शकता. मोगाचे न्हू, योलो यू ओनली लिव वन्स म्हणलें कॉन्सेप्टच एका रितीचें सूख. All of us do not live once. You do not live once. You live every day. You die only once. आमी एक पुटी मात्र जियेना. आमी सदांय जियेता. सदांय सकाळी जावन सांज पर्यंत आमी जियेता. पूण आमी एक पुटी मात्र मरता. योलो न्ही, यो डो. मरण केन्ना येवंक पुरो. आज फाल्यां पुरवां केन्ना येवंक पुरो. पूण संतोशान देवाच्या उद्देशाकाल हांव जिवीत जियेला म्हणल्यार आनंदान मरूंक हांव तयार आसा गे. हॅव आय मेड माय लायफ वर्थ लिवींग. थोड्याच दिसांनी दिपावळीचो संभ्रम सुरू जावंक आसा आनी पटाकी फुटचे आमी पळयतले. ते फुटतात, परजळतात आनी पालवतात. तांकां दिल्ले उद्देश ते पाळतात. आयदर ते पटाकी फुटनांतर
आमी त्या पाटाकी केल्ल्या कंपनीक 2-3 उतरांनी शिरपता आमची जिणी एका पाटाकी बरीच नेंगी जेन्ना आमकां देवान दिल्लो उद्देश आमी पळता तेन्ना त्या सुसूर कड्डी बरी या त्या रॉकेटा बरी आमी परजळता पूण जेन्ना उद्देशावीण जिवीत आमी देवाचे भावात दवरिनासतना जियेता तेन्ना आमी चलवता आनी तेन्ना आमी देवाक आमच्या भोंवतणी आशिल्ल्या लोकांक आनी क्रमेन आमकांच आमी शिरपता सिंहाच्या पिंजऱ्या भितर जिवेशी मारूंक उडोवच्या पयलें अंतियोकाचो इनास अशें उद्गारलो क्रिस्ता खातीर परिशुद्ध उंडो जावच्याक सिंहाच्या दांतांनी दोळल्लो हांव देवाचो उंडो क्रिस्ता खातीर परिशुद्ध उंडो जावच्याक सिंहाच्या दांतांनी दोळल्लो हांव देवाचो घोव इनास ताच्या जिणयेंत आनी ताच्या मरणांती देवाचो उद्देश कितें म्हूण समजलो आज आमी ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा भोंवरी जमल्या आमकांच आमी विचारया निजान आमी संतोश पडीत आसावंगी निजान आमी संतोश पडीत आसावंगी वा केवल आज फाल्यां पाशा जावच्या संगतींतय संतोश भोगूंक आमी आशेता येवकारिस्ताचें बलिदान जावन आसा एक रिमांयडर आमकां उगडास दिवचें एक रिमांयडर देवाच्या उद्देशा प्रकार जियोंक ताच्या येवजणेक काल जावन रावूंक ताची खुशी कितें म्हूण समजूंक देखून जेजून सांगलेले परी आमी आयकुया सोद्या आमी पयलें देवाचें रास आनी ताची खुशी आनी सर वस्तूय तो आमकां दितलो मोगाचो हें केल्ल्या द्वारे आमकां आनी लिस्ट करची गरज ना आनी मुखार बकेट लिस्ट करची गरज ना कित्याक आमचें लिस्ट देवाचें लिस्ट जातलें आनी ताचे प्लॅन्स आमचे प्लॅन्स जातले आनी मोगाचो हाचे उपरांत आमचें जिवीत जातलें किंग सायज आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी केबोळी सभेत यादवाक सर्वेच कोर मानून घेऊ भोव पवित्र देवा हांव क्रिस्ताचो घोव म्हणटलो तो बगेवंत इनास शिवाच्या दांतांनी पिठो जावन जेजूच्या बलिदानांत समर्पिल्लो निर्मळ उंडो जावंक पावलो आमचें समर्पण तुका मानता तसलें जावचे खातीर दिसा दिसाच्या कश्टांनी दडलेलें आमचें जिवीत
तुझ्या मोगाच्या उज्यान भाजलोलो निर्मळ उंडो जाव म्हूण आमी लालेवन मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारूया आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अंत्योकसो इनास तुझ्या भगवंत रक्त सक्षन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत व्हरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असतकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गीच्या दुतां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी प्रितुमेर निरंतर संतोषान गायता. Pavit, 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 preparați-o să vezi Sărcaniță s-ar la tucea voi pava, sărghitu ca cer, sărghitu ca cer, sărghitu ca cer, sărghitu ca cer, sârbesc părace navie tata ca cer, sărghitu ca cer, sărghitu ca cer, sărghitu ca cer, sărghitu ca cer. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ बेतवणी करच्याक एक काशापर जातून जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेतवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जात आसत ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावर्त सगट परगतुया Gesù me lo
Jesuची वंसाला जेजू नव्यान येतलो. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सर्गार सडणे असो, आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जीवित आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान आम्ही तुका भेटयता. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आणि जेजू सोवे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूंक आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मण्याऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बावाडतान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कन्वळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आम्हा मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन, आमेन, आमेन. देवाच्या खुशे प्रमाणे आमच्या जिवीत मांडून हाडूंक जाय असची मजत मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सांगत आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस आणि आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुझ्या उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी.
पळया हो जावन आसा जेजू देवाचे शेळी आपल्या मरणा वरवीं आमच्या जिविताक अर्थ दिल्लो आनी ताच्या मरणा वरवीं सासनाच्या सासनाक देवा संगी सुख भोगचें भाग आमकां फावो जाला परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार तो आमचे थंय येता आमच्या झुजांत आमकां तो सांगात दिता जेवणाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्तां सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या उतरानच म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
तुका सुमिया अर्गां तुका दुनिया अर्गां तुका आता आनी सासना तुवें म्हाका रचलोय तुजो मोकरचार तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साखरी करचार तुवें म्हाका विसलोय सासान सुखाक पावचार तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय अर्गां तुका अर्गां तुका दुनिया अर्गां तुका आता आनी सासना प्रार्थुया कनवळ्या बापा सर्गींच्या जिविताक आज जल्मल्ल्या बगेवन तूं इनासो उडास करून आमच्या गवळ्यांच्या एकवटांत दिनवासनेचो संस्कार आमी संभ्रमला ह्या एकवटांतली आमी केदींच वेगळे सरां जावंक आनी आमच्या क्रिस्ती नांवाची व्हडवी करण्यांनी आमी सांबाळूंक तुवें दिल्ल्या सर्गींच्या उंड्या वरवीं भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत आमकां घट कर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. आज उंडो आनी तणपिवनाक दान दिला बाळका जेजूक अर्गां जावन जानेट पिंटो किन्नी कंबळा तुमी आसात जाल्यार हांगासर मुखार येवचें वा तुमच्या कुटुंबाच्यांनी शिकप मुग्दोन इंटर्नशीप सुरू करचे संदर्भी बाळका जेजूक अर्गां जावन विक्सन स्टीवन डिसोजा उडुपी. देव बरें करूं. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा फाल्यांच्या दिसा सा लूक वांजेलिस्त हाची परब आमी करता आनी येवच्या आयतारा मिसवासो आयतार आमी संभ्रमता. येवच्या आयतारा बाळमुरयेची फिरगस बाजोडी हांगासर धर्मार्थ मेडिकल कॅम्प मांडून हाडला. सकाळींच्या 8:30 वरार तावन दनपाराच्या 12:30 वरां पर्यंत हाची तुमी फायदो जोडचो. ओएसीस 2024 2 दिसांची रेतीर आदल्या शुक्रार आनी सोनवारा अपुर्बायेन हांगासर ती सरली. हजारांनी आयिल्ल्या भावार्थ्यांक आनी हांगासर शिस्त सांबाळूंक रांदूंक वाडूंक आनी सर्व रितीची वेवस्था घालूंक आदार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. पूण शेताच्या सर्व कामांनी आमकां बोळवून कांबे कशें आमच्या आदाराक रावच्या बाळूक जेजू कुटुंबाक इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स वेलफेअर एसोसिएशन असो इन्फेंट जीजस जेवण समितीचो कार्मेल सोजेरांचो सेक्युलर कार्मेलितांचो पूण शेताच्या आनी कोवेंताच्या सिब्बंदीचो पार्किंग स्वयंसेवकांचो कार्मेल किरण मिडियाचो कोवेंताच्या फ्रादींचो अशें आदारसून सुदारसिल्ल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां मागता. आमकां हांगासर एक व्हिडिओग्राफर तशें व्हिडिओ एडिटराची गरज आसा. ह्या शेतांत जाणवाई आनी अनुभव आशिल्ल्यांनी आमकां भेटचें. बघून न्ही भणिनो पावुरू उळिया राणीपुरा उळ्ळाल होयगे असल्या कुद्र्यांनी आमची जायतीं क्रिस्तांवां जियेतीं आसात. कुद्रो म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा भोंवतणी उदक मोदें इल्लोसो इल्लीशी माती आनी त्या गांवांत थंयसर जिवचे क्रिस्तांव आसात
आनी हांचे भोंवतणी न्हंयत तशेंच हांचो जागो पोकरून रेंव काडचें एक काम अनैतीक रितीन परवणगेविने चलते आसा आनी हाचे तावन ह्या क्रिस्तांव भोंवडाची घरां जागो इगर्ज इस्कॉलां नास जाते आसात आनी ह्या दिशेन फाटल्या दिसांनी जायते प्रतिभटन चल्लां आनी हाचें मुखेलपण कातोलीक सभेन घेतलां. ह्या संदर्भी सगळ्या कातोलीक सभेच्या मुखेल्यांक संद्यांक ह्या पुणशेताचे नांवे हांव शाबासकी उसारतां. असलें एक धैर्यादीक मेट तांणी घेतलेल्या खातीर. आतां टेम्पररी बॅन ताचेर पडलां पूण आनीकी कानुनी रितीन ती तांचो झुजू मुखार व्हरते आसात आनी ह्या दिशेन आमच्या सगळ्यांचो सांगात ती आशेतात. सांगात कितें म्हळ्यार तुमी भायर वता आसतना थंयसर तांचे स्वयंसेवक आसात, पेन पेपर आसा, तुमचें नांव, तुमचो गांव, तुमचे फोन नंबर घालून तुमचें एक सिग्नेचर घालूंक जाय आनी सिग्नेचर घाल्ली पेपरां कोर्टीक धाडन थंयसर कानुनी रितीन जैत मेळचे बरी ह्या आमच्या भाऊ भयणींचें मुळावी हक्क राखून व्हरचें काम ते करते आसात. तुमी सगळ्यांनी ह्या दिशेन तुमची सिग्नेचर दिवंक तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. येवच्या वर्साची बायबल डायरी येदोळचो पोरच्या रेतीरे वेळार ती मोकळीक जाल्या. कोंकणींत ती आयल्या, इंग्लीश आनी कन्नडांत आनी एका म्हयन्यान ती येतली. तुमी ती मोलाक घेवची आनी जे कोणी पेज स्पॉन्सर केलां तुमकां ती आमी मुखल्या दिसांनी दितले. हांव सगळ्या वर्साची वाचपाचे नियाळ कीर्तन सांताची जिणी आनी येवचे वर्स जुबलेवाचें आसता. जुबलेवाच्या वर्साक लक्ती जाल्यो 4 विशय हांगासर छापल्यात. आज आल्तार बर्नो तुमी पाद्र्याप तशेंच मुखाल पाद्र्याप पळयतात न्ही. मुखाल पाद्र्याप कोण म्हळ्यार आमचे दियोकोन. कित्याक ते मुखाल पाद्र्याप म्हळ्यार तांकां एक मीस भेटोवंक ना, मागीर कुमसार आयकोंक ना आनी उपरांत पिडेसाची मागणी दिवंक ना. हे 3 सक्रामेंत सोडल्यार उरले सकट सक्रामेंत तांकां संभ्रमोवंक परवणगी आसा आनी थोड्याच तेंपान थोड्याच म्हयन्यांनी हे संपूर्ण याजकी दिक्षा जोडचेर आसात. आनी आज हांगासर हे 6 जण आमचे मुखार ते सोंपते आसात. ताची मोठ्यान वळख तुमचे मुखार हांव दवरतां आनी तांकां तुमचे सुमेस्तेचे नांवे ह्या पुणशेताचे नांवे हांव मान करूंक आशेतां. पयलें आसा आवीत पेस. तुवें मुखार येजे. ताचे आवय बापूय आसात डेन्नीस आनी अनिता पायस. गांवांत तो बेळतंगडी फिरगजेचो. हो मालगडो आनी हाका 2 जाणां भयणी आसात आनी तांच्या बॅचांत सगळ्यां पैकी तो मोठो. पूण कन्नडान गाद आसचे बरी मुर्ती चिक्कदादरू कीर्ती दोड्डद म्हणून हरियेकांत ताचो उखिल्लो हात आसा. आनी मुखल्या दिसांनी तो मुंबईंतल्या वसाईंत आसच्या आमच्या ध्यानाश्रमांत ताची गवळीक सेवा तो दितलो आनी ताका मान करूंक हांव मुखार आपयतां फ्लेवी मस्करीनस बिजय तावनू. तशेंच आयच्या मिसाचे प्रधान याजक आनी कोवेंताचे वडील. दुसऱ्यान आसा पाद्राबानी थंयच रावचें. दुसरो आसा प्रणय पिरेरा पेरमनूर फिरगजेचो. कुडीन धाटो मोठो दिसता न्ही वय. ताचे आवय बापूय आसात फिलीप आनी आंजेलिना पिरेरा. हो मालगडो आनी न्ही हाका एकलो धाट्टो आसा आनी हो दुसरो. प्रणामाची हुशारगाय कितें म्हळ्यार म्युजिकांत बारिस्तो प्रवीण. संगीत वाजोवच्यान जावं दी वा उतरांक संगीत बसोवच्यान जावं दी तो मुखार. आनी मुखल्या दिसांनी तो कार्मेल आश्रम शिवमोग्गा हांगासर ताची गवळीक सेवा तो दितलो. आनी ताका मान करूंक आमचे मदें तुमचे मदें एकलो ब्रदर आसा ताका हांव मुखार आपयतां. ब्रदर ग्लेन डिसिल्वा बोंदेल तावन. ताची मम्मी आसा तूंय सांगात ये पळया. तो प्रिचर्स ऑफ डिवायन मर्सी ह्या मेळाक सेरवल्लो. ताची तरबेती तो जोडते आसा. आज आमचे संगी आसून ह्या मिसान तो भाग घेतला. ताकाय ताच्या सेमिनरी शिकपान बरें आशेतना ताचे तावन ह्या दियोकनाक मान.
आनी एकलो आसा दियोकोनू मोविन पेरेरा कटपाडी फिरगजेसो. ताचे आवय बापूय आसात मार्क आनी मोनिका पिरेरा आनी एकले धाकटे भयण हाचे एअरलायनीर शिकता आनी आतां काम करते आसा. मोविन कशें म्हळ्यार भारतीय तत्वशास्त्रान इंडियन फिलॉसॉफींत तो बारीच जाणारी. ताणें उलोवचें चड उलोवचें उणें मनशांचे दाळे गूंड चिंतपाचें तशें आमचो मोविनी गूण चिंतपाचो. गितां कंतारा तो रचता आनी बऱ्यान तो गायता आनी मुखल्या दिसांनी तो सेंट मेरीज इगर्ज हेगडे नगर बेंगळुरू हांगासर तांची सेवा तो दितलो. आनी ताका मान करूंक हांव मुखार पळयतां लाविना क्रास्ता लोरेटो टावन. लाविना बायेचो एकलो पूत आमचे संगी आसा लिरॉय जस्टीन क्रास्ता म्हणून 29 आतां कुशाल नगरांत आसा. तिका 13 जाणां भुरगीं एकल्याक तिणें आमकां दान दिलां. देव बरें करूं. आनी एकलो आसा दियोकोनो स्टॅनी पिंटो. या आमचो स्टॅनी बोरीमार फिरगजेचो. आम्ब्रोस आनी देवदीन बेनेडिक्टा ताची आवय आनी बापूय. मस्त कुशाली स्टॅनी. ताका मस्त उलयचे आनी खंयचेंय काम ताका दिलें जाल्यार तें जोगसणेन आनी जबाबदारेन करची शाती ताची. आमकां तो आनी लागींच आसतलो राणीपुरांतच्या ऋषिवनांत ताची सेवा तो दितलो. आनी ताका मान करूंक हांव मुखार पळयतां पॉल रॉल्फ डिसोजा. तो कॅथोलीक सभेचो आदलो अध्यक्ष गांवान मुल्कीचो. आनी हांवें सांगलें पावर उळयाचे विशयांत आनी हाचोय व्हडलो पात्र आसा हें प्रतिभटन आनी मुखलें कानुनी झुजांत. रॉल्फीक हांगासर आमी मुखार पळयतना सर्व कॅथोलीक सभेच्या सांद्यांक हुद्देदारांकी आमी बरें मोगतांव शाबासकी उसारता. आमचे मुखार आनी एकलो दियोकोन आसा जेस्विन बिनॉय गांवान दिल्लीचो. आनी जोझफ आनी जिजू बिनॉय ताची आवय आनी बापूय. आनी ताका एकच भाव तो काजरी आनी आतां ताचो धाट्टू आनी ताची वणी दोगांय PhD करते आसात. म्हणटना हांवें तुमकां कळ्ळें की आमचो जेस्वीन आनी ताचे कुटामूच शिकपांत कितलें हुशार गे म्हूण. सगळे सेमिनरींत अंतीम परिक्षेंत तो टॉपर. आनी आतां आनी थोड्याच वेळांनी ताचे हांव तुमी अपुर्बायेची कोंकणी आयकतल्यात. म्हणटना एक धैर्यादीक उदारी काळजाचो. आनी मुखल्या दिसांनी तो मुंबयच्या मीरा रोडांत आसच्या सांजुजेच्या फिरगजेंत ताची मुखली सेवा तो दितलो. हांव ताका मान करूंक मुखार पळयतां जेन सिक्वेरा सेक्युलर कर्मिलीत मेळाची. निमाणो पुसून वतलो पोळो हांगासर आसा प्रितेश स्टीव क्रास्ता. हो आमकां लागशिलो कित्याक म्हळ्यार हो मंजूर फिरगजेचो. ताचे आवय बापूय आसात सिरील आनी ट्रेसिल्ला क्रास्ता. ताचो माम एकलो कर्मिलीत पाद्र्या तुमकां वळख आसा ताची. बाप रुडॉल्फो हांगासर तो आसलो आतां ऋषिवनांत आसा. आनी मामाच्या आदर्शान प्रितेशान मामाच्या आदर्शान प्रितेशान कर्मिलीत लोब विंचलो आसतलो. ताका एकच व्हड भयण काजर जावन आतां ऑस्ट्रेलियान वावर करते आसा. प्रितेशाचोय शिकपांत उखल्लो हात. शर्माव सांगच्यांत एक विशय वेवस्थीत रितीन मंडन करच्यांत आनी ही जाणवाय हेरांतय वांटून घेवच्यांत तो हुशार. आपणाचोच ब्लॉग रचून तातूंत बरोवचें व्हिडिओ करचें आनी नटन करच्यांत प्रत्येक जावन चली असो पात्र खेळच्यांत तो बारीच निपूण. आनी ताका मान करूंक ताचीच मम्मी आनी डॅडी हांगासर आसात सिरील आनी ट्रेसिल्ला. तुमकां हांव मुखार पळयतां. दोगांय या. प्रितेशाचो शर्माव तुमी आयकलो. आनी मुखल्या दिसांनी तो कोटेश्वराच्या कार्मेल आश्रमांत ताची सेवा तो दितलो. घट्ट 2 ताळयो.
आनी हांकां तरबेत केल्लें आसा मनदेक बाब दीप फेर्नांद आयच्या मिसाचो प्रधान याजक तांचो तरबेतदार आनी बाब मेल्विन आमच्या कवेंताचो वडील मोठ्यान 2-3 मिनटांनी हांव दियोकोन बिनॉयक मुखार आपयतां आनी ताची देवपणाची काणी आमकां आमचे मुखार प्रस्तूत करूंक विनंती करता. मोगोचे बाबा भयणीनो, म्हजो नांव जेस्विन टॉम बिनॉय. हांव फस्टांतन सांगता, हांव कोंकणीचो न्हय, हांव कुडियालचो न्हय, हांव कर्नाटका सुद्दां न्हय. हांव ओरिजिनली एक मलयाळी. आमी दिल्ली सेटल जाले. हांव तेन तावन कर्नाटका गोवा प्रांत्याचे आमचे पाद्र्यापण म्हाका हांगा मसोर आपोवनातला. हांव खुशयान आसा. हांव स्टार्ट करता म्हजी वोकेशन स्टोरी फ्रॉम माय ओन फॅमिली. पापा मम्मीन आमकां शीक 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 म्हूण म्हाका दट्टूक केदाले सांगूना. ताणें आमकां माग म्हूण मात्र सांगल्यात. देवा कडेन माग, मागीर शीक. दॅट मस्ट बी द बिगिनींग ऑफ माय वोकेशन. आय बिलीव इट दॅट वे. तें आसून पुरो म्हज्या वोकेशनाची स्टार्टींग. म्हजो वोकेशन हांव 5th मसोर केरळांत आसलो, शिकोवन आसलो. मागीर 6th तावन दिल्ली गेलो शिकोवंक. पापा मम्मी तेंत आसलो. म्हजो 12th फिनीश जाले उपरांत म्हजें वोकेशन प्रॉपर स्टार्ट जाता. म्हाका डिग्री शिकोवंक आशा नासलो. डिग्री शिकल्यार मागीर जॉब सर्च करणं, एप्लिकेशन दिवचें, इंटरव्यू काणकोवचें, तें पुरा म्हाका जाय नासलो. तो हांवें प्रोफेशनल कोर्साक जॉयन केलो, CA. एज अ कॉमर्स स्टुडंट CA म्हाका बेस्ट ऑप्शन आहलें. अकाउंट्स आनी मॅथ्स बरें आहलें. तो CA वॉज अ बेस्ट ऑप्शन आनी व्हेरी ल्युक्रेटीव. मस्त पयशे खर्च जाल्लो. पयशे करूंक म्हाका आशा आहलें. काले म्हळ्यार लायफ कम्फर्टेबल आनी एन्जॉयबल जावंक जाल्यार पयशे खर्च जाय. पयशाची गरज आसा. बरें जिवंक, कम्फर्टेबिलिटी पुरावंक पयशाची गरज आसा. ते एक CA जाल्यार बरें पयशे करी येता. तो एक CA जावे म्हणून CA जॉयन केलो. शिकोवन आसतना एक दीस म्हजो सरान म्हाका सांगलें क्लासींत, CAचे इन्स्टिट्यूट ICAI स्टार्ट केल्यात, एस्टॅब्लिश केल्यात पार्लमेंटाचे एक प्रॉपर लॉचे बेसिसांत. म्हाका बारी खुशी जाली. हांव प्राऊड जालो. घरा येवन पापा मम्मीक सांगलें. एक दीस म्हजी अंकल आलो घरा. तांकां सगळ्यांक सांगलें, पापा मम्मी तुमकां कोत्ता की CAचे इन्स्टिट्यूट न्हय ते पार्लमेंटाचे एक लॉचे वयर स्टार्ट जाल्यात. हांव अशें म्हणटना पापा मम्मी पळयलें म्हाका. म्हजो अंकल इल्लें स्पिरिच्युअल. ताणें म्हाका सांगलें, अळे बाबा तूं आयक, तुजें प्रोफेशन कालें जाल्यार तूं कालें म्हणून केल्यार तो जो वॉट एवर अ प्रिस्ट करतात न्हय मिसांत ऑल्टरांत, ताचे वयर तुका कांय करूंक जायना. म्हळ्यार ही सेड, वॉट एवर यू बिकम, वॉट एवर यू आर, नथींग वूड सरपास द ग्लोरी ऑफ वॉट अ प्रिस्ट डस ऑन द ऑल्टर. तें म्हाका हिट जालें. त्या दीस राती म्हाका आनीक एक उडास आसा. म्हज्या बेटान हांव ते जाल्यार मसोर म्हजो दट्टो मैसूर आयल्यात. ही मैसूरांत आसा आनीक. तो त्या दीस हांव म्हज्या बेड्डान आडपडून चिंतलो, म्हजो लायफाक काणकोण हांव कालें करी जाय. पयशेचे पडले धांवचे गी या देवाक म्हजो लायफ दिवचें, लोकाक कालेवणी करीचें. हांव ल्हान आसतना, हांव उगडास नातलो हें सांगूंक पयलें. हांव ल्हान आसतना म्हाका केरळा आसतना पाद्र्याप जावंक आशा आहलो. मागीर दिल्ली गेले उपरांत ते पुरा गेले आहले. आतां म्हजो अंकलाची आवाज आयकून म्हाका परतून तो इंट्रस्ट जालो. हांव ते रातीकच डिसायड केलें की हांव पाद्री जाता म्हणून. आतां केंचें पाद्री जावचें. म्हजो अंकला कडेन विचारलें. ताचे पयलें फर्स्ट मम्मीक सांगलें नेक्स्ट डे, मम्मी म्हाका पाद्र्याप जावंक अशें आसा. फर्स्ट क्वेश्चन मम्मीचें, तुका काजार करूंक ना गी? हांवें सांगलें ना म्हणून सांगलें. पप्पाक सांगतना इल्लें कश्ट जाल्लें. म्हळ्यार शिकपाच्या विशयान ताणें मोस्ट इन्वेस्टमेंट्स केल्यात फिनान्शियली. ते पुरा सोडून वेचें म्हळ्यार इल्लें कश्ट जालें. बट देन इवेंच्युअली ताणें म्हाका फूल सपोर्ट केलें. आतां हांव म्हणटाना दे आर माय बेस्ट सपोर्टर्स. दे हॅव ऑलवेज प्रेड फॉर मी, नेवर टोल्ड मी एनीथिंग बाबा कम बॅक, तशें कांय सांगूं ना. Baba, you have chosen your way, go ahead. That's all that they have given. They are my best supporters. I'm proud to have them as my supporters. Now, next day हांवें अंकला कडेन सांगलें. That uncle of mine knew Father Joe Tauro. ताणें म्हाका सांगलें, अळे बाबा तूं फादर जो कडेन विचार. ताचे कडेन हांवें कॉल केलें फादर जो. तो हांगा आहलो, सुपेरियर जावन आहलो पयलें. फादर जोन म्हाका ते जाल्यार फादर जो तावरो आमचे फिलॉसॉफी कॉन्वेंटांत, फिलॉसॉफी सेमिनरियांत रेक्टर जावन आहलो मैसूर. ताणें म्हाका पयलें, जेस्विन बाबा लिसन, यू कम हियर, स्टे विथ अस फॉर अ वीक and see our life. That April after Easter okte म्हजो दट्टू मैसूर आहलो. हांव आनी दट्टू इस्टर घरा सेलिब्रेट करना. ताचे उट्ट हांव मैसूर आयलो. ताणें म्हाका पुष्पाश्रमा ड्रॉप केलें. मागीर तो गेलो ताच्या कामाक. हांव पुष्पाश्रमा म्हाका 2 लोकांची वळख म्हळ्यार ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केलें. फादर जो तावरो आनी फादर मॅक्सन डाबरे. तुमकां वळख मरे फादर मॅक्सन हांगा आहलो ब्रदर जावन. ते दोगांयचे म्हजे कडेन मस्त उलयलो.
म्हाका 3-4 बूक दिले वाचूंक ते बरो वाचून तिसरे दिसा थर्ड डे हांवें डिसायड केलो हांव कार्मेलीत जाता म्हणून. मागीर फादर जॉन सांगलें बाबा तूं दिल्ली सो आसा, दिल्लीचो एक प्रोविन्स आसा, दिल्ली जॉइन करूंक जाता तुका. फादर सांगलें केरळान प्रोविन्स आसा थंय जॉइन करीत. ताणें हेंय सांगलें तूं आमचे उटी येवीत, आमकां कांय नो म्हूण सांगून हांवें. देन आय टोल्ड फादर फादर आय वूड जॉइन यू. सच सांगता म्हाका आनी की गुर्त ना, हांव काल्याक केजी प्रोविन्साक जॉइन जाता म्हूण सांगलें, आनी की गुर्त ना. आय बिलीव दॅट्स गॉड हॅज अ प्लॅन इन इट. बट आय मस्ट टेल यू वन थिंग, इवन दो आय एम अ स्ट्रेंजर, all of these my brothers here never treated me so. They always kept me as one among them, and I'm proud of all of you. Thank you for that. Not only them, the entire province, like Sakad province. Tashe, that was the beginning, and how ata ek diakon mosor zaun anga asa. I thank the province for that. I thank God for that. I thank my family for that. Tumi pura amka poleytana ami serious astat anga. Tumi poleyta amka misagane probair ne. Ami sir serious rawta anga. ते वॉल्स आसा आमचे वॉल्स, घराचे वॉल्स, ताचे भितर आमकां एक लायफ आसा. आमचे कम्युनिटी म्हणटात आमी भितर खेळटा, पांय व्हरता एक दुसऱ्यांचे, झगडे करता, वी प्रे, वी प्ले, वी हॅव फन, वी एन्जॉय. आमचे लायफ बारी मोगान आसा. अशें सिरियस दिसता म्हळ्यार सिरियसूच न्ही, लायक अ फॅमिली वी लिव इन सायड. आय जस्ट वॉन्ट टू से, हांवें म्हजो एक दट्टूक सोडून जेजूचे खातीर ताच्या मोगा वयर सेमिनरी जॉइन जालो, आनी ताणें म्हाका इतले दट्टूस दिले. आमचे पाद्रे पासा हांगा, इवन दो दे आर वेरी सिनियर, इनसायड वी हॅव अदर फादर्स, फादर ग्रेगरी, फादर जोसेफ, इवन दो दे आर वेरी सिनियर्स, आमी सक्कड ब्रदर्स आसता म्हणचे. सो एक दट्टूक सोडून म्हाका देवान इतले दट्टू दिल्यार तुमी, हांव म्हणटा देवा खातीर कांय दिल्यार हाऊ मच मोर यू वूड गेट इन रिटर्न. प्रेज गॉड फॉर दॅट. as I stop my words here, as I conclude my words, I just want to say a word of thanks. आमी हांगा 2021 केलो, हांव आनी म्हजो बॅचमेट्स. 2021 वी स्टार्टेड आर थियोलॉजी. ते जाल्यार फादर चार्ल्स सुपिरियर जावन आलो, आनी फादर लॅन्सी वॉज अ फॉर्मेटर, फादर रोवेल वॉज अ श्राइन पास्टर. दोन वर्सां उपरांत ते चेंज जाले. आतां फादर मेल्विन इज अ सुपिरियर, फादर दीप आमचो तरबेतदार, आनी फादर स्टीवन पेरेरा इज अ श्राइन पास्टर. ताणें आमकां मस्त मोग केला. along with them other fathers also. ताणें आमकां मोग केला. They have guided us, ताणें आमकां मार्गदर्शन दिलां. They have directed us, they have shown us the way, they have taught us. ब्रदर जावन हांगा रावल्यार आमी पाद्री जावना. ताणें आमकां शिकयलां कालें करचें, कशें जिवचें. And we have learned from that. And dear fathers, you and the other senior previous fathers of our community and the other members of the house, I place on record our sincere thankfulness to you for being with us, for our guide, for teaching us to be what we are today, and then more than that, giving us opportunities. Anga Shrinant retreat pura zatana, Shrinant preach karunk, Oasis pura retreat zatana, amka most opportunities dilyat karunk, shikong. That's how we have grown bigger. Ani tumi, ami sakkad, padrapani, brother sakkad amche family sodna देवा खातीर आयल्यात. आमचे फॅमिली आमचे सांगता ना, तुमी आमचे फॅमिली जावन आसा. तुमी आमचे माय, तुमी आमचे आबा, तुमी आमचे दट्टू भयण वनी सक्कड जावन आसा. तुमचे मागण्यांत आय रिक्वेस्ट दॅट यू कीप ऑल ऑफ अस इन युअर प्रेयर्स. तुमचे मागण्यांत आमकां दोरा. आमी मागतना तुमचे उगडास काडटा. देवाचे बेसांव आमी सगळ्यांचेर आसूं दी म्हूण मागता. थँक यू फॉर बेअरिंग विथ मी विथ माय कोंकणी. मे गॉड ब्लेस ऑल. सेमिनरीक आयल्यार बाप्पू दट्टू मागीर माय मेळटात मात्र न्ही, मल्याळी कोंकणी उलोवंक शिकता. देव बरें करूं. आतां आमी नोवेना खातीर दिंडी घालया. मोगाचे न्हू, आमचें तें मस्त उणेपण आसा. आमकां देवाची कृपा गरजेची. देवाचो आशिर्वाद नासतना आमी कितेंच करूंक शकना. देवच म्हणटा, आवय तिच्या पुताक वा दुयेक विसरत तरी हांव तुमकां विसरोन सोडना. कित्याक संवसाराच्या स्थापना दिनस ताणें आमकां विंचल्यात. देखून भावार्थान आमची सर त्या सावां देवाक समर्पण दिवया. मेळटा म्हणल्यार त्या बरोवशान आज जोड न्हू, दळदांपण आमची सर त्या सावां जेजू बळकाक समर्पण दिवन हे नव्यान आमी प्रारंभ करया. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर ताराच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत थावन मनशाक तांच्या स गरजांनी तो पावता. प्रागचो जेजू बळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता.
मावून रावून सर आमच्या त्या समा खातीर आमी मागया प्रत्येक रितीन देवाचो उद्देश आमच्या जिवितांत कितें म्हूण समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया ताची खुशी ताची आशा तशेंच ताची येवजण कितें म्हूण समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया आमच्या घरांनी आमच्या भाऊ भयणी कश्टून आसात तांकांय जेजू बळका थंय आमी समर्पण दिवया आमचें थंय उणेंपण आसा आमकांय वस्तूची तशेंच देवाची कृपेची गरज आसा ताचे खातीर आमी आतां मागया प्रार्थुया ए भगवंत जेजू बळका तुजी सर पदवी आज्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पातेनेन उलो मारतल्यांक सगळ्यांक दायेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन बरयले तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉलचे कसीचे जेजू देवसपूत मनीसलो देवसपूत मनीसलो देवसपूत मनीसलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणें पाळूक चिच लागी मागणें ए आजापाच्या जेजू बळका आमच्या बेसार काळजांचेर एक आकुलतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे तितले बिरमोजून बरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतले आत्रे गण मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयल सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन जेजू बळका मुखांत्र आमकां मागले पावस जाला देखून आतां मावून रावण जेजू बळकाक आमी अर्गां दिवया एबो उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुलती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापाचे इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळणांतली दैवीक मजत जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन आशिर्वाद तुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राज करता आसनाच्या ससनाक मोगाच्या न्हू आज आमी पीड आसना खातीर प्रत्येक रितीन मागतले जर तुमकां मुखार येवंक आशा आसा तर तुमी हांगा मुखार येवचें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवय आसूं मोगाळ भाव भयणीनो बळकेवंताक न्हय बगार पिडेस्तांक मात्र वैजाची गरज म्हूण पासारलो जेजू चोरितींच्या पिडेनी वळवळून आसल्ल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी आनी समाधान फाटयल्लो वैज जालो ताचेर फातेल्ल्यांक ताणें बरें केलें मेल्ल्यांक जिवंत केली आज त्याच जेजू वैजाची सकत आमच्या पिडेस्त भाव भयणीचेर वळून दी म्हूण मागोवंक आमी ह्या बाळक जेजूच्या पुणशेतान जमल्या तर पवित्र आत्म्याचे सक्तेन ती भरच्याक जेजूचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागया मतया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सरदारांची पिडाशिडा गूण करीत आख्ख्या गलिल्यांतल्यान भोवलो ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली आनी थरावळ पिडेनी कश्टतल्यांक आनी दुखीन वळवळतल्यांक देंवसर लागल्यांक आर मारल्यांक लोकांक ताचे सरशी आडली आनी ताणें तांकां गूण केली दयाला बापा
पिडेन कश्टूंच्या आमच्या भाव भयणीक आपली दूख आटे विटे सोसून व्हरूंक कृपा दी. तुमची जबाब तुजे लागीं मागता हांव, आयक आमकां. काणवल्या बापा, हांगासर आसच्या ह्या पिडेस्त भाव भयणीच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तांकां संपूर्ण भलायकी, सवकासाय आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा, ह्या भाव भयणीच्या दुखांत भागीदार जावन तांकां आदार दिवच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तुज्या मोगान आनी समाधानान भर म्हूण मागता हांव. काकुलदारा बापा, विविध पिडे अनवरांनी, अक्लास आनी आकांतांनी आपले दिसारच्या निराधार आनी निर्गतीक पिडेस्तांचेर तुजे दयेचो उजवाड फांकय म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा, आसोत्रेणी आनी प्रायवंताच्या घरांनी आसच्या पिडेस्त भाव भयणींक बरी भलायकी फाव कर. तांकां शुश्रूषा दिवच्या धाकटेर तशें नर्सांक तांचे सेवेंत ससणीकाय आनी दादोसकाय लाभय म्हूण मागता हांव. तशेंच आमची गरजो आमकां कळीत आसा, आमचें तें कितें उणेपण आसा आनी आमच्या घरांनी आसच्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागया आनी तांकां जेजू बळकाती समर्पण दिवया. सर आमच्या विनोवणी जेजूच्या मागण्याद्वारे सर्गी बापा गुबार्या. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्यां बक्षिता तशी आमची बातकां बगूस आनी आमकां तळ्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आशिर्वाद सर्वेस्परा बापा, अगणित काकुलदार आनी दयाळ तूं. तुज्या वर्त्या मोगाची निशाणी जावन आसच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगट केली आनी पिडे अनवर आनी वळवळतल्यांक पर्यार दिलो. ह्या तुज्या उपकाराची प्रत्युपकारी जिणी ह्या पिडेस्त भाव भयणी थंय मुखारून वचून दी. तुजेर तांकां आसा तो भावार्थ तांचे थंय कडपा बरी तीर जावन दी. वस भावार्थ जावन दी तांकां आपल्या पिडे अनवरांतली बचावी. तुजे अपारमेत दायेक लालेवच्या आमच्या ह्या भावंडांक तुजी जाप जावन दी. तांचे भलायकेचे देणे दी. तांकां तुजो आदार, संगी, बरी भलायकी आनी कश्टांत ससणीकाय क्रिस्तांच्या समया मरिफा तुजे लागीं मागता. सुरेश पोर तुमचे सवय आसूं. सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगट करीत पिड्यांवरांनी वळवळतल्यांची कश्ट पर्यार केलो जिवन जेजू क्रिस्त तुमचे थंय काकुळदार जावं आनी ह्या पिड्यांतली सुटका दिव. सर पदवीदार बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सवकासाय लाभो. आमीन. Plăcacea Jesu balca mă cârta, la chihani pois tau săghi sămbia, măi mami tu jivă lita, tu ce purici eu cam garmata, Jesu balca am cara, vignan waram tu samba maya mokachi di kurpeche besa di amka kurpeche besa.